पारलीपून आजारा साय सदा राखून तू रावलाय मोडा मोगान सोम्या बुंड्या रुपारलीपून आजारा साय सदा राखून तू रावलाय मोडा मोगान सोम्या सरपोडन तुका भक्तीन वंदिता निजा देवा तुका आराधिता सरपोडन तुका भक्तीन वंदिता निजा देवा तुका आराधिता दैविका कुल तुझी भोगली सोम्यामी बेंगेन तुझ्या घेतलाय पातकी आमी तरी दैविका कुल तुझी भोगली सोम्यामी बेंगेन तुझ्या घेतलाय पातकी आमी तरी सरपोडन तुका भक्तीन वंदिता निजा देवा तुका आराधिता सरपोडन तुका भक्तीन वंदिता निजा देवा तुका आराधिता तावून तुवे कुर्सा पर्यान सोम्या मुक्त केलोय आमचो मोर्ते दयेन तुझे खावणे तावून तुवे कुर्सा पर्यान सोम्या मुक्त केलोय आमचो मोर्ते दयेन तुझे सरपोडन तुका भक्तीन वंदिता निजा देवा तुका आराधिता सरपोडन तुका भक्तीन वंदिता निजा देवा तुका आराधिता कष्टा वेळार भक्तीन गायली तुझी स्तुती भोगली सोम्या आमी तुझी सकलवती कष्टा वेळार भक्तीन गायली तुझी स्तुती भोगली सोम्या आमी तुझी सकलवती सरपोडन तुका भक्तीन वंदिता निजा देवा तुका आराधिता सरपोडन तुका भक्तीन वंदिता निजा देवा तुका आराधिता तुझो अर्थ आदार आमकां तुवें दिलाय वापर भायर आमकां राखला आनी बसलाय सगळे बरें पडतो दिताय सम पाद्रे पियोच्या वर्त्या मासातेन आम्ही मागेल्या केंचेच तुवें ना म्हणोंक नाय आनी कितें ना म्हणा नाय जायते आमचो खर्च तुज्या मुखार दवरता सगळे बरेपणान तुवें सांबाळाय हर एक कडेन आमी सारले बरें आमकां तुवें दिलाय त्या खातीर संपादकाच्या वर्त्या मासातेन आमकां दिल्या सर उपकारा खातीर तुका आमी आभार मानता आराधिता स्तुती करता आशेन आयल्या आमी तुझे ते समाधान करताय तू फळारी आमचे हे आराधना आशेन आयल्या आमी तुझे ते समाधान करताय तू फळारी आमचे हे आराधना सरपोडन तुका भक्ती वंदिता आमी सर्व तुका आराधना करता सरपोडन तुका भक्ती वंदिता निजा देवा तुका
उणें ना सोम्या अत्रेक आमचे काळीज तुझ्या खातीर आमी वर्त्या तरान तुज्या लागीं उपकार इतले सोम्या तूं आमचो वर्तो मोग केलाय आणि आणखी करना साय त्या खातीर आमी आभार मानून आज एक वो आबरबायचे 3 वर्षे काळजां घेवन तुझ्या लागीं आयल्या आमची काळजां अत्रेकतात तुझ्या सांगता एक जावन छाक सावळेक तुझ्या रक्तांत आमी आज अत्रेगान वेगेंत आमकां दुगत तुझे वते जायेन सावळेक तुझ्या रक्तांत आमी आज अत्रेगान कितल्या बरबाच्या सर्याच्या दुगत तुझे वते जायेन सरपडून तुका भक्तीन वंदिता तुका आराधिता सरपडून तुका भक्तीन वंदिता आराधिता मान आणि महिमा तुका पावो आराधिता वय सम्या जेवत्यापण सदां जियोंक आमकां तूं आदार दिताय सरपडून तुका भक्तीन वंदिताव आराधना आमी करताव एका निजा देवा तुझ्यावर पातेल्या कोणाक तुवें सोड सोडूंक नाय तुझ्या पातेल्या हर एकल्याक तुवें संपूर्ण तरान एका निजा देवाच्या आराधनांत आसल्या कोणाकच तुवें वायटांत पडोंक सोडोनाय कोण ती तुजे तन पयस पळापळ घेवन येतात अन्या देवा लागीं अन्या सगळ्या लागीं वतात तांचे कश्ट तिनस वाडोवन घेतात शिवाय तूं वाडयनाय तुवें हर एकल्याक आदार दिताय आनी तसलो बरो देव तो सोम्या मुखार आमी आसा सोम्या नमस्कार करुया सोम्याक आराधया आराधना आमी करता म्हणून आमी सदां सदांच्या संगताची येवच्या ताणें दिल्लें तें भागीदारपण आमी घेवया तकले बागोवन नमस्कार करून आमचें समर्पण जेजू मुखार आमी दवरया सगळे मी बसया मगाच्या San Padre Pio म्हणता दुबाव आमच्या मागण्या जिविताक व्हडली आडखळ बाबाडताणी पातयणी आमच्या मागण्या जिविताक एक जर तो म्हणटा prayer is the key to open the heart of God मागणे देवाचे काळीज उक्ते करच्याक आमकां मेळिल्ली एक सावी ही सावी बऱ्या तरान संपाद्र पिवन घेतली आणि ताच्या वर्त्या मजतीन यस पोनशेतांत संपाद्रपेच्या पोनशेतांत आमी येवचिल्ले हर एक कार्य बऱ्या तरान तो व्हरता त्या खातीर थोडी जाणां जायतीं जाणां म्हणटात म्हाका 5 रुपया म्हज्या खाटल्या लागीं रावुल्ल्या बरी जालो म्हाका 5 रुपयान आप पडल्या बरें जालें 5 रुपया तो म्हाका वळख नासलो पूण तो खडीसो एक खबजेन फ्राद म्हाका दिश्टी पडलो अशें जायतीं जाणां म्हणटा आसतना ताचें अस्तित्व इतलें बळादीक आनी भद्रगी आमकां रूपरूपी म्हणल्या बरें तो ताच्या वर्त्या आदारान ताणें आमकां कुमक केल्या जेजू तुज्या वर्त्या सांताक भो आबरबाय तरान अर्यक लागीं मानवल्लो जायत्या जाणांच्या स्टेटसान पळयल्लें हांवें 23 सप्टेंबर ही इज माय मोस्ट फेवरेट सेंट ही इज माय मोस्ट लविंग सेंट कित्याक पाद्रे पियो वर्त खलत्यापणाचो तो पयले जावन आखेर पर्यंत ल्हान भुरगो आसतना जावन तो मरणा पर्यंत ताच्या जिवनांत आमी पळयलें जाल्यार सगळें ताचें जिवीत आबरबायेचें जावन आसलें 5 वर्सां प्रायरीस देवाच्या वर्त्या मोगान बरोवलो पाद्र पियो
उपरांत कितले कष्ट वळवळे आयल्यारी भियोंक ना फकत असो ध्येय आशिल्लो वायटाक खोट मारून पयस करचें बरें आपल्या जिवितांत आपणावचें आनी जियोवचें हें जावन आसा पाद्रपेचो ध्येय आनी पाद्रपेच्या हांवें जायते बडी सांगलें आसा पाद्रपेच्या परबेक आमी कशेंय करून दी खंयची तयार आमची करून दी ताचे वर्त्या तरान ती परब जावच्या बरी पाद्रपियो तें नेमता त्या देखून हांव केदाळ म्हणचें आसा ते पाद्रपेची परब तत्व सोलोन व्हरता आमी फकत एक हातेरां मात्र आमी हातेरां मात ताका गळीत आसा कशें सोलोन व्हरचें म्हण त्याच प्रमाणे ताणें सोलोन व्हेल्या त्या खातीर सोम्याक वर्त्या तरान आमी आभार मानता आसतना पाद्रपियो तुजी विचमिता तुजी आसार्यां आमी आमच्या दोळ्यांनी देखल्यांत आमच्या मुखार रूप रुपी अजापां तुवें केल्याय आनी जायत्या जाणां पिडेस्तांक त्या 9 दिसाच्या 9व्या वेळार मस्त जाणांनी सांगलें आसा म्हजी पिडा गूण जाली म्हाका बरेंपण बगलें म्हजो हात दूख आसलो ती हाताची दूख गेली आनी एकली म्हणा लागली म्हज्या पेंगटांत एखादा एक गुळो येवन रावुल्लो म्हाका कांयच करूंक जायनातलें पाद्रपेच्या त्या मजतीन हांवें मागलें आनी देवान म्हाका बरें केलें जायतीं जाणां म्हणा लागलीं आमी कितले कश्ट आयल्यार 1 या 2 9वेनाक आमी वेताले अंस म्हणल्यार वर्त्या हुरुपान ते आयिल्ली आतां येता आसतना तक्कट लागीं एकल्यान फोन कर म्हाका सांगिल्लें फादर म्हजो भाव उठोवंक जायनातलें जाल्यार तो म्हणा लागलो एका दिसा म्हणी परब आख्या जावच्या पयलें हांवें पाद्रपेच्या पांया तळा वच जायस म्हणल्या खातीर हांवें आनी एकल्या मनशाक ताच्या सांगाता धाडन रिक्षार ताका धाडिल्लें जावन आसा आनी ताका ती वर्ती उरपा बगुल्ली ताचें सिच्युएशन बरें जातालें फादर खंडीत जावन पाद्रपेच्या पांया तळा आयिल्ल्या ताका तो सोड सोना कित्याक सोडिना तो कोणाकी ताचे लागीं मागिल्ल्यांक तो ना म्हणना हरएक दिता त्याच घडये म्हणल्या बरी तो दिता त्या घडयेच आमी इस्तारता आसतना आमकां तो दिता म्हणल्यार रुजवत जावन आसा पाद्रपेची परब त्या परबे दिसा सकाळच्या मिसा वेळार हांवें चिंतिल्लें कितें जाता काय आनी ह्या वेळार पाद्रपियो काय उलो मारलो पाद्रपियो तुका साध्य म्हणल्यार कांय ना सोम्या सांगाता मेळोन तुवें सगळें केलां तुज्या बापा लागीं माग आनी आमकां बरो आसोर धाड संपूर्ण ताचे उपरांत पावस ना फकत जेवणा ते दाळे इल्लो पूण उपरांत सांजेर तो सुरू जाल्लो आनी हर एका वर्सा आमी पळयता मोगाच्यान पाद्रपेची परब जाल्ल्या उपरांत पावस येताच आनी त्याच प्रमाणे पोरवें आयिल्लो तेज्या फुडल्या वर्सा आयिल्लो आनी ह्या वर्साय तो आयिल्लो कित्याक अजापां पाद्रपेच्या द्वारे जातात पूण आमी ते सकडी पळोवंक सक्तावंक नांगे म्हणल्यार थोडे पटेन दुबाव आमच्या भितर रिगल्ल्या देखून आमकां तें साध्य जायना त्या देखून पाद्रपियो म्हणटा दुबाव जावन आसा व्हडली आडखळ तुज्या मागण्याच्या वाडावडीक तुज्या पवित्रपणाक दुबाव सोडया कितेंय जावन सोमी आमच्या सांगाता आसा एका निसा देवाक आमी आराधिता आमी एका निसा देवाक हांगातच आसो जाय मोगाच्यान कांयच आमी भियोवची गरज ना संपूर्ण तरान देवा तें एक जावन गीत गायता आसतना सोमी म्हणटा हांव तुमच्या सांगाता आसतना तुमी भियोवची गरज ना म्हणलो सोमी पाद्रपेच्या वर्त्या मजतीन आमी मागता आसतना आमकां खंडीत जावन दितालो म्हणल्यार बावार्थाणे बरवसो आसो दी बावार्थाणे बरवसो आसो दी आनी त्या प्रमाणे पाद्रपेची कीर्त हर एक कडेन गाजयता आसतना पयशिल्ल्या श्रीलंकांत आमचे पाद्राप गेल्ले मात्र तेय ताणें म्हणलें आसा वर्ती परब आमी संभ्रमली जायते लोक आयलो जायते लोकांक पाद्रपेचो वर्ती भक्त आसा आमी ती आचरण करता आसतना संभ्रमता आसतना जायतो लोक पाद्रपेव लागीं धांवन म्हणल्यार बरें आयिल्लो म्हणटात ते त्याच प्रमाणे आमच्या जिवनांत पाद्रपेच्या त्या मजतीन मागील उपकार मेळिल्ल्याक देवाक आर्गां दिवया देवाचो उपकार पावया प्रत्येक तरांनी आराधना वेळार सोम्याक आमी आमचें जिवन समर्पीत करून सोम्याच्या वर्त्या नांवान आमी बरया आमचे संगे तूं आसाय आमचे संगे तूं आसतना कांयच भियोवची गरज ना जेजू आमकां दिता ती ससाय
आमकां दिता सदांच ताची सौकसाय. आमचे संगीत आसाय, सुखा दुखा तू संगी आसाय. जेजू तुझी ससाय आमकां तुझी ससाय. आमचे संगीत आसाय सुखा दुखा तू संगी आसाय. जेजू होय दोन सांगचे सांगत आसाय. मंदिरांत आमकां दोस्ताना, आमकां तूं भरता जेजू. जेवण आमकां वेडो घालताना वेडो घालताना सैत तुझ्या नावी आमकां मेळटलें. सैत आमकां जोड दिताय जेजू. सैत आमकां जोड दिताय जेजू. आमचे संगीत आसाय, सुखा दुखा तू संगी आसाय. जेजू दिन तुझी बचाव केलाय, आमची मागणी तू ऐकलाय, आमच्या विनवणी तू कान दिलाय, पाळो देऊन आमकां बरें केलाय. सगळें बरेंपण आसतना सोम्याच्या वरत्या आदारान सोम्याच्या नांवान सोम्याचो मोग वर्तताना तो प्रकट करता आमकां दिता. खंत बेजाराय सगळी सोडा म्हजे थंय आनी हांव ती खंत बेजारां काडटलो. हे या म्हजे थंय कश्ट दिले न्हू. तुमची खंत बेजाराय सोडा पानांचे चिंतून खंत करिनाकात. आयचे तुमकां पुरो सांग पुरो हांगा आयिल्ले तुमी जायतीं जाणां खंतीत आसा, बेजाराय आसात. एका एका तरान भुरग्यांक काम मेळना, एका एका तरान थोड्यांचे विदोळी जायते आसात. घरान समाधान ना, भुरगे समाज शिकनात. तरणाटे भुरगे शिकचे भुरगे PUCचे प्रत्येक तरान जायते जाणांचे विदोळी हांगा घेवन येतात. कित्याक तांकां ते समजणेंत संपूर्ण तरान एक जावन जिवोवचे कॅपॅसिटी थोड्यांनी तांचे फोकस सोडला. थोड्यांक शिकपांत तितलें मन ना, ताचें डायवर्शन जालां. जाल्यार सगळ्यांक तुमची खंत बेजाराय सोम्याक कळीत आसा. सोम्यान तुमचे कश्ट पळयल्यात. हळकोर सोम्यान तांचे कश्ट. खंत बेजाराय आमकां दोस्ताना, संतोष काळजान तूं भरताय जेजू. दुखची उतरां काळजान तोपताना, बोगसून करपा तूं दिताय जेजू. बोगसून करपा तूं दिताय जेजू. आमचे संगीत आसाय, सुखा दुखा तू संगी आसाय. जेजू दिन तुझी ससाय आमकां तुझी सृष्टिकाय तुझी सौकसाय बळवंत सकत आमकां तूं दिताय. एक सुरपोणात आमी आसताना, मोगा सांगात तूं दिताय जेजू. मोना दोळीक आमी पावताना, सासान जिवीत लाभयताय जेजू. सासान जिवीत लाभयताय जेजू. आमचे संगीत आसाय, सुखा दुखा तू संगी आसाय. जेजू दिन तुझी ससाय आमकां दिन तुझी ससाय.
जायते उपकार आमकां मेळ्ळ्यात, जायते बरेपण चेजून आमकां केलां. आमी धांव येता आसतना कितलो तो व्हरतो संतोष त्या सोम्याला घेवच्याक. सोम्यान त्याच पाद्र बेदरी केले अजापाणी विचित्रां पळयता आसतना आनीक चड सोम्याक लागींसर आनीक चड तसो मोग करया. म्हळ्यार अनभोग आमच्या थंय भोगला जावंक बरो. कित्याक सोम्यान त्या 10 जाणां कोडकारांक गूण करता आसतना 9 जाण गेले जाल्यार एकलो पाटी आयलो देवाक आर्गांनी देवाचे उपकार बावडोवंक. बार्तिमेयाक बरें केल्ल्या वेळार बार्तिमेय दोळे जे दिश्ट दिल्ल्या वेळार व्हडा संतोषान उल्हासून नाचून सोम्याक आर्गां सोम्याची स्तुती केली. त्याच कोडकाराक ताणें बरें केल्ल्या वेळार कोडकार संतोषलो आनी व्हडा ताळ्यान सोम्याक आर्गां दिवंक पावलो. त्याच प्रमाणे आरिगराक ताणें बरें करता आसतना बेसेदा तळ्या लागीं पडयल्या त्या आरिगराक ओट आनी सल तुजी पातकां भोगसले म्हणटा आसतना खंड जावन व्हडा उर्बेन उल्हासान तो संपदारान देवाक आर्गां दिवंक लागलो. कोट्ट्याक बरें करता आसतना जेजो म्हणा लागलो वस आनी सिलोम त्या तळ्यांत 2 काळान तुजी दिश्ट तुका मेळटली आनी उपरांत वचोन तुजी काणीक आरपी म्हूण ताणें सांगलें जावन आसा. आज आमी वर्त्या तरान देवाक आर्गां दिवन देवाचो उपकार पडोवन देवान केल्या सर बरेपणा खातीर ताचें नांव वाखाणून ताच्या नांवान वर्त्या तरान आमी आभार मानूंक हांगा आसा. मगेच्यान कितलेशे उपकार आमकां देवान दिल्यात, कितलेशे उपकार ह्या पाद्रपेच्या वर्त्या माजतेन नव्यानंद आमी मागिल्ले मेळ्ळ्यात. कितलेशे जाणांची पिडा शिडा गूण जाल्या मात न्ही, कितलेशे जाणांक पिडा येनातल्या बरी सोम्यान राखलें जावन आसा. सोम्यान आज आमकां बरी भलायकी दिल्या जाल्यार सोम्यान आज आमकां बऱ्या तरान सांबाळ्ळा तर ते सोम्याचे वर्तेपण जावन आसा. तो आमकां केन्नाच सण सोडिना. सोम्याचो आदार सदांच आमकां तो दिता. सोमी आमच्या सांगात आसतना आमकां कांयच उणें ना, सगळें तो आमकां दिता. ताच्या आदारान सगळें बरेंपण आमी बगया. सोमींत आमकां दिता तें वर्तेपण आमी घेवच्याक सगळीं एक घडी बरी उबी रावया. मोगाच्यान पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमी बरया. पवित्र आत्मा आमच्या सांगाता आसतना वर्तें दायज आमचें तें. पवित्र आत्मा आमच्या सांगाता चलता आसतना पवित्र आत्म्याची वर्ती सगत आमच्या थंय संपदारान जाता आसतना एकली चली म्हणा लागली फादर ते पवित्र आत्म्याचें वर्तेपण म्हाका दिसलें जावन आसा आनी त्या प्रमाणे आमी जिवोवच्याक सोम्या लागीं विचारता आसतना कित्याक की म्हाका एका तरेचें देदेस्परपण म्हजें तें बगलें कशें हांवें पवित्र आत्म्यान दिल्ल्या वाटेन चलचें. म्हज्या भावान आनी भयणीनो आमी आयकता सोम्यान आपलो पवित्र आत्मो त्याच सिसांक बसयल्लो. त्या वयल्या कुडांत ते बियांत दार घालून बंद करून आसतना तांचेर उज्या रुपार उज्याच्या चिबे रुपार तो देवुल्लो. आज आमची आत्मीक सगत बळवण करी जाय तर पवित्र आत्म्याच्या कार्यपणांत कार्यरुपी जावच्याक आमी सदांच तयार दवरूंक जाय. आमचे थंय थोडे फावटी देदेस्परपण, आमचे थंय थोडे फावटी अळसाय, आमचे थंय थोडे फावटी एका तरेचे आमचे थंय एका तरेचे निरासपण येता. त्या देखून आमी केदाळे म्हणचे आसा कोणी कावन्सिलिंगाक आयिल्ल्या दळा कित्याक आमी कितें करता म्हळ्यार आमचे हार्ट लेवल आनी गट लेवल दॅट इज स्पिरिच्युअल लेवल आमी सिस्टमॅटिकली बंद करून दवरता. बंद केलें जाल्यार परमळ कसो येवचो, बंद केलें जाल्यार सगत कशें भायर येवची. आमी बंद करता आनी फकत चिंता आमच्या मोतींत एंग्जायटी कितें जाता कितें करचें जायनातले सयत आमी थोडे फावटी चिंता. ताका आमी जायते फावटी म्हणटा OCD ऑब्सेसिव्ह कंपल्सिव्ह डिसऑर्डर. आनी त्या देखून आमी कितें करी जाय की म्हळ्यार आमच्या गोंडायेंत ती आसली ती गट लेवल एनर्जी, गट लेवल स्पिरिच्युअल एनर्जी ती आमी प्रकाश बरी जावच्या ताका उजो लावंक जाय. कशें सिसा वयर उज्याच्या जिबांनी पवित्र आत्मा देवलो गे तशेंच आमच्या थंय गोंडायेंत रोंबोल्ली ती आत्मीक सगत कार्यरुपी जायचे तर सोम्याचो आनी पवित्र आत्म्याचो उजो थंय पेटोवंक जाय. आनी त्या वेळार असलें सक्कडी चिंतनाचे कल्मश गंत बेजाराय देदेस्परपणो अपराध अवमान अपमान सगळें धुवन वताले. त्या देखून आमी पयले तो व्हरतो पवित्र आत्म्याचो उजो पेटोवया. तो उजो पेटता आसतना
सगळे असले धुवन वेताले आणि मेळे ते लासून वेताले आणि संपून तरा नल्यो असले सगळे त्या उज्यांत उज्याच्या जिवांत म्हणल्या बरी ते भस्मोन वताले बरेपण आमच्या जीवनात जाताले पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या राव पवित्र आत्म्या राजकर पवित्र आत्म्या तुझ्या दाईज आमकां दी पवित्र आत्म्या तुझ्या वर्त्या जिवितात आमकां बर पवित्र आत्म्या आमची कोड आमचे जीवन आमचे जिवीत नितळ कर आमची काळजां बरी कर आमचे मना भोव मना पसंदची कर देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये नितळ कर आमचे काळजा मना निर्मळ कर आमच्या जीवन पवित्र कर आमच्या जीवनात कृपेन बर देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये देवाच्या देवा तुझे वरती सगळं त्या पवित्र आत्म्या आमच्या अर्यकलात डॉर्मॅट झाले आमचे सगळं काहीच काम करणारे आमचे सगळं निराश झाले आमचे सगळं निशक्त झाले आमचे सगळं तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या शक्तीनं वरत्या तरान प्रकाशने प्रकाशित जाऊ दे वरप्यान बरं दे सुडसुडान बरं दे पवित्र आत्म्या सत्सिकाय आमका आमचे जीवित मुखार चलून दैला बाई बरे करे चढवाय पवित्र आत्म्या तू आमका दे भक्तीन सदा समय बरच्या तुझा मोग करच्या आमका पावय पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये संतोष आणि शाती जाय उदार काळी आमचे बरे मोन आमचे कर मोगान आमका बरं सड सडमा पण एकामेकाच्या मोगान बरो हांगासर एका भुरग्यांचो आमी मोग करूंक आमकां शिकय एकामेकाच्या मोगान जिवन शिकय रागान न्हय आमी गेल्ल्या कडेन वायट उतरां उलोवंक न्हय मोगाची भावनान मेळिनो एकच एक वायट उतर आमी उलयल्या रे आमचे अनॉयंटिंग सगळे वेता सगळ्याचे मागवणी सगळे वेता वापर पायताना तुमची चिणी बरी करात आत्म्या आमचे देवोन ये एक घडीभर पवित्र जाग्यांक गेल्ल्या कडेन आमी थोड्या कडेन झगडले आसा 5 रुपयाच्या फेस्ता दिसात म्हाका मेळिल्ली खबर आमच्या त्रेतीर मंदिर येवची मनशां थंय झगडटा म्हणटाना म्हाका इतलें भोगलें की एक वायट उतर तुमी उलयले जाल्यार अरे म्हाका उणी आमची उणी जातली कोणीय जावन तो जागो न्हय कडक सांगता कोण ते हांगा आसात ती तुमकां सांगता म्हजें काळीज बेसान जाल्लें इतल्या अपुरबायची परब इतल्या अपुरबाय तरान काळजां मोना गडसोवच्या दिसा तूं झगडटाय तुजें पवित्रपण कोणाक लोकां दाखोवंक कापाट्यानो हत्य आख्या पिलानो म्हणल्यार असल्यांकच जेजून त्या देखून मोगाचें न्हू तुमचें कितेंय आसा तुमी भायर ते संबंध बरे करून जोडा हेणे तेणें हाडन मेळिल्ल्यांक कितें सांगचें वायट शब्द ते तुमकां मारेकार कित्याक म्हळ्यार देवाच्या देवास्पणांत थंय आसली सगळीं जाणां थंय आसतना तूं एकलो आनी तूं एकलें तुजो राग तुजो द्वेश काडून येवन थंय तुजें नाका जाल्लें करताय सगळ्या लोकां मुखार तुजें कितेंय आसा तें ताका दुसरे जागे आसात ते संबंध बरे करून जोडच्याक आमी हांगा आसल्या ताच्या बदलाक तुजे भितर एक भायर एक वायट वॉशरूम्स
मग भावान आणि बहिणीनो, ह्या मनशा खातीर मागया मनीस बरें जावं दी. हांगा येवन तांचे झगडे झुजू ते मेस्वाना देव मेस्वाना आनी पाद्र पियो मेस्वाना खंडीत जावं मेस्वान पाद्र पियो खंडीत म्हणटालो. तूं कितें म्हूण चिंताय, तुज्या काळजान कितें बरोवन आसा म्हूण खणीत ना कितें म्हाका म्हूण विचारतालो. मोगाच्या भावान आनी बहिणीनो, खंयच्याय जाग्यार आमी वचोन दी पवित्रपण आमी सांबाळूंक जाय, आमचें आत्मीकपण आमी सांबाळूंक जाय, भक्तीन आमी बरोवंक जाय. खंयचो व्यक्ती थंय येयला ताणें तुका पळोवन आनीकय चड देवा लागीं येवंक जाय, शिवाय ताका तें गाळी दिवचें, ताका जाय जाल्यार बरें तुवें काळून नाका जाल्यार शब्द उपयोग करचे, वापरूचे, खंयची समर्थ. आज आमकां थोड्यो फावटी देवाचें बेसांव मेळना, कित्याक म्हण आमी चिंतून पळयत जाय. त्याच घडये म्हजें मोतीन गेल्ली चिंता ही, हे मनीस देवाक बेईमानी. कित्याक देव तुका बरो करतालो? कित्याक देवान तुका बरें करीत जाय? खंडीत ना मोगाच्या. त्या देखून खंयच्याय पवित्र जाळाक जावं दी, तुजेंच घर जावं दी, खंयच्याय जाग्यार तूं आसाय, वायट शब्द एक तुज्या तोंडांतून भायर येवंक नजो. कित्याक तुज्या भितर आसा तेंच तुवें उसारचें. त्या देखून म्हाका कोणाचें वाकमोलाची गरजच ना. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या देवा लागीं हांव आसतना हांव केन्नाच म्हज्या देवाक कोणेंय विकृत करूंक आनी देव मंदिरान आनी आमच्या दैविक रेतीर मंदिरान कोणेंय झगडे करूंक हांव सोडचो ना. म्हज्या देवा मुखार रावन हांव झुजतालो म्हज्या देवा खातीर. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, समेच्या आदारांत आसतना आमची मनां कितलीं बरीं जावंक जाय, आमची काळजां कितलीं बरीं जावंक जाय. पाद्रपेच्या नव्यानाक येता हांव तर पाद्रपेच्या काळजां बरीं आमची काळजां जावंक जाय, पाद्रपेच्या जिविता बरीं आमचें जिवीत पवित्र जावंक जाय, पाद्रपे बरी बरी भक्त आमकां आसोंक जाय. कोणी तो येवन दी कितलोय दुस्मान येवन ताका बगसून जे काळीज म्हजें तें ना तर पाद्रपेच्या नव्यानाक हांवें येवन कितें फायदो? लोकांक दाखोवंक, लोकांक मांकोट करूंक मस्त जाण करतात, बरें न्हय. आशिर्वाद मेळना, सोम्याक कळटा तें सक्कडी, थोड्यांक कळचें ना कोण कितें म्हणून. कालच्या दिसा म्हाका इतलें बेजाराय भोगली. हे मनशां पवित्र म्हण दाखयतात आनी थंय येवन तुजें कसलेय रिजन आसून तो जागो न्हय, ताका दुसरे जागे आसले आसात आनी आमचे काळजांत आमी सम्याक काणकोण भोंवूंक जाय, आमी सम्याक उखलून धरूंक जाय. आमचे काळजांत तो जागो कितें आसा पळय तो सोम्यान एक टबरनाकल करच्या खातीर आमकां दिल्लो. तो वायट मेळ्ळें थंय पुंजोवन दवरूंक न्हय, नाका जालें कुयुक्त, नाका जालें कुतांत्रीपण पुंजोवंक दवरूंक न्हय. सोम्या तुका पुंजोवन दवरूंक, तुका घेवंक, तुका हारोंक, तुका वेंगोवंक, तुका पटलोवन दवरूंक आमकां दिलाय तें बरें काळीज. तसलें जिवीत बऱ्या तरान जियोंक देव आमकां पाव करून दी. सोमेच्या आशिर्वादा खातीर आमी दिंबेर पडया. Sacramenta Sastang Naman Koroya Purvinatya Rupa Bodha Novyo Riti Adarya Salvon Vecha Askat Vishmya Pavartache Boldivya Zashe Bapak Tashe Sputa Ullasani Stutiza Padvi Mahima Sasna Sasna Yekastayam Harsita Dukkha Dokai Jaspirita Sama Sami Navata
Behold, Padre Pio Baba, प्रकाश बरी ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासून माग बापा, सज्जाक आमी देखीन तुझ्या आशिषीचे ते दुर्बळ वाटेन विधेयपणाचो पर्वत चढलोय. फ्रांसिस्का स्पिरितान जियेन सदा खुर्साचो कोरो सोडलोय. भाग्यवान Padre Pio Baba, प्रकाश बरी ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासून माग बापा, सज्जाक आमी देखीन तुझ्या ख्रिस्ताचे कश्टे कोडीर वाहून देवाची वळख दिली. मागण्यांत प्राचितान जेजो वेगून शांतीचे हाते जालोय. भाग्यवान Padre Pio Baba, प्रकाश बरी ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासून माग बापा, सज्जाक आमी देखीन तुझ्या. संपियो आम्हा बसत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फवसोवचे गतीर देवा तुवें कपुजिन्याजाक सांग पाद्रे पियोक तुज्या पुता जेजूच्या कश्टान एक विशिश्ट तरान वांटेली जावचे वर्तें भाग पाव केलें. ताच्या विनातेन कितें वत्र करून मागता करपा दाय कर आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जियेवचें आनी ताच्या जिवनपणाच्या महिमेन पावची करपा तूं आमकां पाव कर. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक दशादीन दशात आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक दशादीन दशात आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक दशादीन दशात आनी सदां सर्वदा आमेन. हे म्हज्या जेजो तुवें सांगलां म्हाका आनी तुमी घेतल्यास सदां आनी तुमकां मेळटलें, बडे आनी तुमकां उक्तें जातलें. आपले हांव बडयतां सोदतां आनी मागतां आनी तें म्हाका मेळचें कर. प्रत्येक तरान एका भक्तिकान मागोवंक विनाती केल्या. तांची केस आजुनी कोर्टांत आसा. ते बेगीनच तांकां विद्यार्थ जावच्या खातीर संदी दिवपा खातीर आमी मागोवंक आमच्या लागीं विनाती केल्या. हेचे दिसा मरण पावल्ल्या आमच्या रेतीर मंदिरांत सदां सेवच्या बेन्नीची काकूट कर चम्या आनी ताका ससनाचो विशव दी म्हणून आमी तिच्या खातीर मागया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. कमान मरिया कृपे मरले समजे सांगता श्रेमता तूं सदैव अन सदैव पाळ जगुशें जेजो. भगवंती मरिये देवाचे मये आमोप्यांगा ते विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक दशादीन दशात आनी सदां सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजे राव पातयेता. हे म्हज्या जेजो तुवें सांगलां सतत हांव तुमकां सांगता. म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गेचो बाप तुमकां दितलो. आपले बापा कडेन तुजे नांवी मागता ते म्हाका फावो कर. घरच्या वांट्या खातीर पाद्रे पियोच्या मजतीन विनाती करनासात. बरी भलायकी आनी जिणी सुपळ करच्याक मागोन आसात. राकेशाक ब्रेन हॅमरेज त्या जावन इन्फेक्शन जावन सांबाळच्याक मागोन आसात. प्लेटलेट्स उणें जावन आसात तेय सांबाळ सोम्या आनी ताका बरी भलायकी दी म्हूण विचारन आसात. युवकाक बरें काम मेळोवंक आनी एडिशन जावन भायर येवच्याक मागोन आसात. 12व्या क्लासीन बऱ्या तरान शिकोवंक आनी बऱ्या तरान जाणवायन जियोवंक मागोन आसात. प्रायवेट सोसायटी इन्वेस्ट केल्ले पयशे बेगीन फाटीं मेळोवन दी म्हणून
पाद्रे पियोच्या मजतीनं आम्ही मागया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कुशी सर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपया मरले समजे सांगता श्री आमता तो सदैव सदैव पॉल जोगुश्चें जेजो भगवंती मरिये देवाचे मय आमोप्यांगा ते विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. महिमा बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्याक दशादीन दशाता आनी सदा सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुझे राम पद येता. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सतत हांव तुमकां सांगता, सर्ग आनी संसार सरत पूण म्हजे उतरां सरशिना. आता हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हण खंडीत बरवसो आसा. प्रत्येक तर आमचे विनवण्यो देवा मुखार आमी दवरया. पाद्रिपेच्या वर्त्या आदारान देवान केल्या स्वरूपकारांक आमी आर्गां दिवया. पाद्रिपियो तुज्या वर्त्या मजतीन बोवा परबायतारां परब आमी समारंभाक आयिल्ल्या हर एका लोकांक शबितायेन तुवें सांबाळ्ळें. जाय त्या लोकांक बेगीनच त्या परशांवाची वाट चलोंक तुवें लायलें. त्या परशांच्या वाटेर चलल्या 5 जाणां भुरग्यांक तांच्या जिवनांत बरेंपण लाभच्याक ती धांवन धांवन पयले पटे ह्या पोरशेताक आयिल्लीं जावन तुजी सांगता ती चल्ल्यांत तांकां जाय जाली बरी भलायकी तूं दी. त्याच प्रमाणे येवंकच जायना म्हणल्यार ते 11 जाणांक पाद्रे पिवन त्या दीस उठोवन म्हणल्या बरी तांकां ह्या पाद्रेपेच्या पोरशेताच्या परबेक आपण हाडिल्लें जावन आसा. तुका आर्गां सोम्या पाद्रेपेच्या वर्त्या परबेक तांकां जायतें मन आसलें, तांकां तुवें उठोवन हांगा हाडून त्या परबेंत भागीदार केलाय. ताकाय तुका आमी आभार मानता. हर एकल्यान आमकां राखलें. बोवा परबायचें वातावरण, बोवा परबायचो हवो तुवें आमकां दिलाय. जायतें खाणी आमकां त्या दीस तुवें दिल्लें. हर एक बरेंपण आमकां तुवें केलें. जायते लोक येता आसतना परबायतारान तांकां जें कितें तांकां जायचें, जें कितें तांकां गरजेचें, जें कितें तांच्या पवित्रपणान बरोवंक तांकां जाय आसलें की तें खंडीत जावन तुवें तांकां लाभयला म्हणलो बरवसो आमचो जावन आसा. हांगा जमल्या हर एका भुरग्यांक तांच्या गरजांक तूं पाव, तांकां राख, तांकां सांबाळ, तांच्या पिडेंत तांकां आदार दी. पिडा तांचे पयस कर, तांचे दुखे पयस कर, तांकां आसले कश्ट संपदारान हळू कर म्हण पाद्रिपेच्या वर्त्या मजतीन हांव मागता. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपया मरले समजे सांगता श्री आमता तूं सदैव सदैव पॉल तुजे कुशीचें जेजो भगवंती मरिये देवाचे मय आमोप्यांगा ती विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. महिमा बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्याक दशादीन दशाता आनी सदा सर्वदा आमेन. जेच्या पवित्र काळजा तुझे नांव पद येता. ये जेजूच्या पवित्र काळजा कष्टांतल्यान ते दाखय नासता रावचे तुका साथ. आमचे निर्भागी पातक्यांचे तुजी काकूत दाखय. तुझी आणि आमची मोवाळ आवय मरियेच्या दुखेस्तानी दुर्लभे काळजा मारिपात आमी तुजे लागीं मागची कृपा तूं आमकां लाभय. नमान रणी काकुतीचे माये, नमान आमच्या जिवा अमृताने भरोशा तुका आमुला मरता आमी परदेशीचे बळका. या तुकाच्या कोणात असता अस्कार उसकार सण आमी तुका रुदान करता. तर तूं आमच्या सगळे ये तुझे काकुतीचे दोळे आमचे परते आणि परदेश उपरांत तुझे कुशे सदैव पावड जेजू आमकां दाखय. येदाळी येमगळी येदुलबे ओंकार मरिये साम जुजे जेच्या पस्क्या बापा आमा पसत विनंती कर. संपियो आमा पसत विनंती कर. संपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या आमा पसत विनंती संपियो कर. बापाय कलत जावं चियेल्या आमा पसत विनंती कर. संपियो कष्टान वरान तिरासान सांबाळल्या आमा पसत विनंती संपियो कर. फ्रांसियासीच्या पाटलाव दरा आमा पसत विनंती संपियो कर. कापजीन वर्दीच्या अलंकारा आमा पसत विनंती संपियो कर. सुमेच्या पाशांच्या गायने नटयलेल्या आमा पसत विनंती संपियो कर. करिस्तदे भक्तीन भरलेल्या आमा पसत विनंती संपियो कर. कुमसाच्या सक्रामेता मुखान बापाचे काकूत दाखयल्या आमा पसत विनंती संपियो कर. विधेयपणाच्या आदर्श आमा पसत विनंती संपियो कर. मागण्यान तिरासान सांबाळल्या आमा पसत विनंती संपियो कर.
तुझ्या शांतीपणान कलतो जाल्ल्या आमा पसत संप्यो सर याजकांक आदास जाल्ल्या आमा पसत संप्यो आत्म्याच्या बचा खातीर वावुरल्या आमा पसत संप्यो पिडेस्तां भलायकेच्या दायजा आमा पसत संप्यो गरजेवंतां तक्षण पावच्या आमा पसत संप्यो तुकलो मारतल्यांच्या बरवशा आमा पसत संप्यो आमा समेस्तच्या आदारा आमा पसत विनादिक संप्यो आमा पसत विनाती कर क्रिस्तच्या पसवण्या कामी फवसांचे खातीर हे देवा तुझ्या सेवका संप्यो समर्पित का पोणे दिव विविध करपे देण्याने बरलोय आणि भगवान प्रांसी आसीच्या शतान क्रिस्त याचा जाऊन मागलोय तुझ्या मागण्या आणि पुण्यावर आम्ही आमकां पावस जाल्या बेसांती रसणे रावण क्रिस्ता करे साक्षी जावन चियोंक आमकां तूं पाव कर आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमकां आशीर्वाद दिव आणि तुमकां सांभाळो आमेन सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर पांगो आणि तुमचे दया करो आमेन सर्वेस्पर तुम्ही संप्योचे दरली भक्त मानून घ्या आणि तुमचे मागणी फळादी करो आमेन आणि सर्पद्वे दाती बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन संतोषाच्या वडू माळ्या सौम्या तुझ्या नावान जमल्या भावानी बहिणी सर एकवटा भक्तीन बलिदान भेटोंक आयल्या महिमा तुका बापा महिमा क्रिस्ताराया महिमा परक्लिता महिमा त्रिएक देवा महिमा तुका बापा महिमा क्रिस्ताराया महिमा परक्लिता महिमा प्रिय देवा मुगच्छा बाबेनो बोआ परमेश्वर स्वागत तुमका मिसच्या बलिदानाक देवाचो आदार मागोन सांगता 5 रुपयाच्या वर्त्या मासातीन केले स्वरूप खारांक आर्गां पाठोवन प्रत्येक तरान ताणें केले स्वरूप खार आमकां कळीत आसा मोगाचेनो दोळ्या मुखार म्हळ्यार बरें आमी ती अजापां बगल्यांत असले अजापां 5 रुपयान आमकां दिल्ल्या खातीर संपन्न दरान ताका आमची काळजां मनां समर्पीत करया व्हडा उर्बेन आनी मोगान मिसाच्या बलिदानाक आयतें जाता आसतना आमी आर्गां बलिदान जावन हें मिसाचें बलिदान सर भक्तीक 5 रुपयाच्या भक्तिकांच्या नांवी हें आतां आमी भेटोवचें जावन आसा सर कुटुंबांतल्या आत्म्या खातीर दोरोथिरेको आनी कुटुंब कुटुंबांतल्या आत्म्या खातीर अनिता वाज एक प्रत्येक इरादो अनिता वाज दवरला ताचे खातीर आमी मागया सेंट 5 रुपयाक आर्गां बलिदान दिवपाक आनी शालिनी बरी भलायकी मेळच्या खातीर ताका बरी भलायकी मेळोवन साचे सगळे इरादे संपन्न जावचे खातीर शानान मिरांदाच्या खातीर रेनिटा मिरांदाने मिसाचें बलिदान दिलें जावन आसा वेलानिया डिसोजा आजच्या जल्मा दिसाक आर्गां बलिदान अनिल आनी शार्लेट डिसोजा डोनाल्ड मोरसाच्या आत्म्या खातीर कुटुंबाच्या साद्यांनी आर्गां बलिदान रिंकल आनी मयांक 5 रुपयाक आर्गां बलिदान आंतोनी आनी एरन फेर्नांडीस सेंट आंतोनीक आर्गां आनी 5 रुपयाक आर्गां बलिदान फ्लोरा अल्मेडा लॉरेन्स सल्डानाच्या आत्म्या खातीर विलियम मेरी डिसोजा एक प्रत्येक इरादो दवरला सिंथिया पिंटो मायकल डिसोजा आत्म्या खातीर डिसोजा आनी कुटुंब 5 रुपयाक आर्गां जॉन प्रामेला डिसोजा आर्गां बलिदान अलिना लोबाच्या जल्मा दिसाक स्टॅनी सल्डाना 15th birthday of Kion Savio Pais आर्गां बलिदान पेल्सी पायस सर आमची प्रार्थना देवा मुखार दवरता आसतना देवाचे आघात खाकूतो आनी दया आनी बरेंपण ताणें आमकां दिल्ल्याक पवित्राच्या नांवी मिसाचें बलिदान माय मोगान आतां आमी आरंभ करुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन आमच्या सुम्याचे तो क्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग
आणि पवित्र आत्म्या सकट तुमचे सोबे आसो. मिसचे बलिदान प्रत्येक तरान देवादीन बेन्नी अच्छा आत्म्याक शांती मेळचे खातीर सर आमी ताचे खातीर मागया. ताच्या कुटुंबाक जाय जाली बुजवणी तोच सोमी दिवं दी. मोगाचे न्हू देवान जायते बरेंपण करता आसतना असो अर्थ इतलोच आणि आमी ताका चड लागीं सरच्या. पूण मनशा सैमांत तडफडी कितें जाता गे म्हळ्यार देवान केले उपकार आमी सर घेता अनउपकारी आमी जाता. उपकारी काळजांत बऱ्या मनांत सोम्या सांगता एक जावंक आमी शिकत जाय. त्या दळा देवाचें वर्तेपण आमी वर्णूंक साध्य जाता. जायते जाणांक तडफडी उपकार मेळटात. हांगा उपकार आमकां मेळ्ळे फादर म्हणटात परून ताका हांवें सांगत जाय एक आर्गां मीस दी म्हण. तें म्हजें काम न्ही. हांवें सांगचें न्ही ताका आर्गां मीस दी तूं देवाक पाठय. तुका देवान दिल्ल्या सर बरेपणा खातीर वर्त्या तरान तुज्या हात उत्सवन म्हणल्यार बरी देवाक एक आर्गां दिवंक जायना आमकां. तडफडी आमी इतले अनउपकार की आमी चिंता देव थंय बसला फकत आमकां दिवंक आनी आमी घेवंक मात्र. आमी घेवंक न्हय आमी दिवंक शिकत जाय. दिल्ल्यान तुमी घेतल्यात म्हणल्यार ती आमच्या नव्यान आसले मगाच्या बानाणे म्हणिनो त्या देखून आमकां जायत्या जाणांक देवाक आर्गां दिवंक कळीत ना. देवाचो उपकार बावडोवंक आमकां जायते कश्ट जातात. देव इतले बरेपणान आमकां सांबाळटा. देवाची खाकूत देवाची दया. ताणें दोळे बंद केले जाल्यार आमच्या खातीर आमचे कांयच जाला ना. मगाच्या भावान भिडून तेजे दोळे ताणें उक्ते केल्यात एका रितीन ताणें वाटो उक्ते केल्यात. थोड्यांचे आमचे वाटो इतले उक्ते केल्यात की कितले रुंद आयेंत आमी चलच्याक ताणें आमकां पाव केला. हें आमी समजून घेयना. तडफडी आमी चिंता म्हज्या शातींत म्हजी कॅपॅसिटी म्हाका खंय एक कॅपॅसिटी आसले देखून म्हाका मेळना. देवान तुज्या वयर दया दाखयनातली जाल्यार तुका कांयच मेळोंक साध्य ना. तें पयलें आमी समजून घेवंक जाय. पयलो स्थान आनी मान आनी आर्गां आनी दिनवास सर्वेस्पराक आमी दिवया. आमच्या काळजांत आसलें उणेपण आमच्या काळजांत आमी देवाक हारसूंक शकना. आमच्या काळजांत देवाक स्तुती करूंक शकना. फकत आमच्या काळजा मनांत देवान तें दिवना हें दिवना म्हणल्यार पुरपुरे. त्या खातीर देवाक आमी लागीं सरना. देवा थंय पयस वता आमीच पयस वता. त्या देखून देवाक लागीं सरचें आमचें काळजां मना बोवा पुरबायतरां नितळकान सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट धोरणे बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदां संकार मेळ्ळे सगळ्या जगता आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपददा देव आमचे काकूत करो आमचे पदकां बक्षून आमकां सृश्टाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या तुझ्या गणित प्रीती मगांत संपाद रे पियोग तुझो वर्तो सांदणे भक्त तुवें कर निर्मिलोय. तुज्या जिवनांत जें कितें हेरांक कितलें बरें करूंक जाता ताणें तें केलें आनी आतांच्या संतांच्या वर्त्या मजतीन आमी मागतना आमकां जायते उपकार लाभल्यात. तुका आमी आभार मानता. सम्या ताच्या विनवणेन आमी मागले सगळें तुवें आमकां दिलाय. तुज्या कुशे प्रमाणे आमच्या जिवनांत जायते अजापां घडोवन दी आनी ती अजापां पळोवंक आमी सकल्या. त्या खातीर तुका आमी आभार मानता. आमी मागता आमच्या सुम्या पुता जेजो क्रिस्त वरवीं तो कर देव तुजे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. मुन्ने
घडण्याच्या पुस्तकांतले वाचप. देवाचे हर एक उतार सत, ताचे ते आसरो घेतल्यांक तो डाल. ताच्या उतरांक सडीत कांय मेळय नाका. मेळयशी तर तो तुका सुखीदार करतलो आनी तूं फसयणार म्हूण कळीत जातलें. 2 वस्तू हांव तुजे लागीं मागतां. हांव मरचे आदीं म्हाका त्यो इन्कार करिनाका. कपटपण आनी पोटी मुजतान पयस्तवर. जावं दुबळीकाय जावं ग्रेसकाय म्हाका दिनाका. म्हाका गरज आसा तें काण मात्र दी. ना तर हांव दादोशी जावन तुजो तिरस्कार करीन आनी म्हणान सर्वेस्पोर कोण. वा हांव दुबळो जावन सोरीन आनी म्हज्या देवाचें नांव बश्ट करेन. देवाचें उतारें. देवाचें व्हड उपकार. तुझे उदार म्हज्या मेटाक एक दिवो. तुझे उतार म्हज्या मेटाक एक दिवो. फोडकेरे वाटे वयलो म्हाका पयस कर. तुज्या धर्मशास्त्रांची समजणी उपकार कर म्हाका दी. तुज्या तोंडांत येता ती नियमां. म्हाका रुपया आनी भांगरा प्रास चड मोला दी. तुझे उतार म्हज्या मेटाक एक दिवो. तुझे उदार सर्वेस्परा ससनाक पळता. सरगार ते सदा सती. तुज्या उतराक पाळो दिवचे खातीर सरकोट्यो वाटो हांवें सांडल्या. तुझे उतार म्हज्या मेटाक एक दिवो. तुज्या कायद्या वरवीं म्हाका सानवाय मेळ्ळ्या. देखून फोडकेरे सालिसो म्हाका कांटाळो दिसता. कपटपण हांव पयस करता म्हळ्यार हांव संतप्ता. पूण तुज्या धर्माच्या मोगार पडला. तुझे उतार म्हज्या मेटाक एक दिवो. तुझे उतार म्हज्या मेटाक एक दिवो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देवाचे राज लागीं पावला. पातकी जिणी बदला. बरी खबर सतमाना. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जाम लोकांप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी जेजून 12 जाणांक सांगता पयले आनी तांकां सर जेवसा धांवडोवची आनी पिडाशिडा गुण करची पदवी आनी अधिकार दिलो. उपरांत देवाचे राज परगट करूंक आनी पिडेस्तांक गुण करूंक म्हूण तांकां ताणें धाडलें. तो तांकां अशें सांगी लागलो, वाटेक म्हूण कांयच व्हरचे नाकात. दांडो पोतें बुती दुडू खंयचेय नाका. बदलूंक दोगलोय नाका. ज्या घरान तुमकां स्वागत दिता त्या घरांतच रावा. थंय धांवन तुमचे मुखली वाट धरा.
जैन तुमकां स्वागत दिनात. त्या शारांतले तुम्ही भायर वेताना तुमच्या पांयांक लागलेली धूळ सयत पापड सोडा. तुम्ही तशें केल्ले ताचे विरोध एक साक्षाव. आनी ते भायर सन गेले आनी हळ्यान हळ्ळेक पैण करून स्वता परगट करीत आनी पिडेस्तां बरें करीस गेले. जेजूचे शुभवर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तते म्हज्या मगाच्या भाव भयणीनो, भोव अपुरबायचो संदेश आज आमकां क्रिस्त जिणी जियोंक मेळ्ळा. एकली इंजिनियर चली वापुरबाय तरान कामांत आसा, ती हांगा आयिल्ली आनी ती म्हणा लागली, फादर जायती खंत बेजाराय, जायते एग्जामा बरोवन आसा. कित्याक की म्हळ्यार म्हाका आनीक चड बडती जाय म्हळ्यार कामांत वयलो हुद्दो जाय, बरे पयशे मेळत जाय. त्या खातीर दीस आनी रात काम करतना वाचून वाचून एग्जाम बरोवन आसा. आनी हांव पास जातना थोडीं जाणां म्हणा लागलीं हे पयशे दिवन पास जाला. हांवें विचारलें तुवें पयशे दिल्ले गे म्हण विचारलें. ना म्हणाले, पयशे हांवें दिवना. तर तुका कित्याक न्ही ती सांगतात. हांवें म्हळें वच इंजिनियरिंगाचे पदवेची सर्टिफिकेट पिनून उज्यांत घाल. तूं एक इंजिनियर and you are studied in one of the prestigious Catholic institution. आणि तू आज येवन म्हाका सांगताय ती तशें म्हणटात, ही अशें म्हणटात, ती म्हजे विशय तशें उलयतात, वो म्हजे विशय तशें सांगता. तांकां माथ्यार वोवन काडून तुवें भोंवचें जाल्यार तुजी डिग्री युजलेस. यू हॅव ए कॅपॅसिटी, यू हॅव ए डिग्री, ती बेश्टेन दिवना. एक डिग्री मेळिल्ली आसतना जे कितें तुज्या जिवनांत तुवें खंयच्या तरान जिये जाय म्हण तुका कळीत आसा जाय. आसा लागली म्हाका पळोवन, फादर तुमी अशें सांगतात म्हूण हांवें चिंतूंक ना म्हणा लागली. वय खंडीत जावन हांव एक याजाक जावन हांव चिल्लर पिल्लर करीन जाल्यार तूं म्हणा नाय ओ याजाक काले हाका 14 वर्सां तरबेती मेळोना गे म्हण तूं विचारनाय म्हण विचारलें. वय विचारता. आणि आज खरे क्रिस्तांव जावन आमी क्रिस्ताच्या जिवनान भागीदार जायनातल्यार हेरां आमकां विचारना ते हे क्रिस्तांव खंय, ओ क्रिस्तांव खंय, आनी हांचें जिवन पळया कशें जियेतात विचारना ते. खंडीत जावन विचारतात पूण आमकां ते पडोवन वचोना. त्या देखून जेजू आज म्हणटा पळय बोवा पुरबायतरान देवाचें राज परगट करा. बरें तें राज आमी क्रिस्तांव म्हण आमच्या देखींत, आमच्या जिवनांत, आमच्या बरेपणांत, आमच्या बऱ्या उतरांनी हेरांक कळीत करूंक जाय. त्या देखून थोड्या जाणांनी म्हणचें आसा पळया फादर ही क्रिस्तांवां खंय, हे म्हणटात क्रिस्तांव ही क्रिस्तांवांत, ती कांय क्रिस्तांव नातली न्ही आनी करचें तितलेंच पूण तांकां पडतो ही क्रिस्तांव खंय पळया फादर झगडटात कशें पळया. मगेचे भान आनी भयणीनो जायत्या जाणांक आमकां बारीक कश्ट जाता. कित्याक म्हळ्यार आमी तातूंत मेतेर जाल्या. पळया आमी एक निचव करया, वी वील नॉट स्पीक वन अनवॉन्टेड वर्ड. म्हळ्यार नाका जाल्लो वायट शब्द जावं दी, खोटो शब्द जावं दी, उपयोगाक येनातलो एकच एक शब्द आमी उलयनासतना रावोंक एक निचव करना जियेव्या पळया. तें जावन आसा एनॉयंटींग, मागवणी देवाची. आणि कोणाक आमकां मागवणी केल्या ह्या शब्द आमी वापरता आसतना फायद्या पडनासले, कांयच कामाक येनासले युजलेस वर्ड्स आमी उपयोग करता आसतना आमचें एनॉयंटींग आमी होगडोवन घेता. त्या देखून म्हाका कोणेंय कितेंय म्हळें जाल्यार आमच्या रेतेरी मंदिराक या आमच्या जणांक ताणें कांय उपात हाडले जाल्यार हांव ताका सांगता तुका कितें करी जाय तें भायर वचून कर, हांगा करनाका. पण राग आयलो जाल्यार तुका तेन्ना उखलून भायर दवरता म्हणटा. पूण वायट शब्द सांगना. कित्याक म्हळ्यार आमी वायट शब्द सांगूं आसचें न्ही. आमच्या तोंडांत येतात ओ कसले देवाचे शब्द आमच्या तोंडांत जावन भायर सरत जाय. कित्याक आमी जागोवन दवरचें कोणें कितें देवाचें उतर आमी जागोवन दवरलें जाल्यार देवाचे शब्द भायर सरोंक जाय. आमी फकत नांवा खातीर बायबल वाचता, बायबलान एक ते एक आमच्या जिवनाक आमी लक्ती कर घेना. लक्ती केल्ले जाल्यार पात्रां म्हणटा लक्ती करिना. पळया तुमच्या आनी म्हज्या जिवनात एक ते एक वायट शब्द, खोटो शब्द, अनावश्यक शब्द
म्हणजे इस्कॉलांत एक दीस म्हणजे 4थ्या क्लासची भुरगीं धांवन आयलीं म्हज्या लागीं. हांवें म्हळें वॉट हॅपन? दॅट टीचर इज टेलिंग मंकी. दॅट टीचर इज टेलिंग मंकी. पळोवंक गेल्यार ती रिटायर्ड जाल्ली टीचर आमच्या इस्कॉलाक आयिल्ली. हांवें काडयलें तिका 2nd स्टँडर्ड आनी 4th स्टँडर्डा. आनी आतां घाल करचें. यू सेड इन असेंब्लीन इवन मंकी इज ए बॅड वर्ड, सपोज नॉट टू से. म्हळ्यार रागांत मंकी म्हणटा आसतना तो एक डिफरंट कनोटेशन जाता. मागीर आतां घाल करचें. हांवें टिचरीक आपयलें, धाडलें टिचरी. हांवें म्हळें सी टीचर, your age is much elder than me, but I have to correct. As a principal, I have to correct. I am correction this way. Tu a monkey म्हळें काही. ती म्हाका विचारलें लागली, what is their father? For you it is what is there. For them it is a big bad word. Ask sorry. तुझी एज was something. Ask sorry and go. Otherwise, I don't know what to do. म्हणून सॉरी चिल्ड्रन गेली. मग जवान मेळ्ळो कशें आमच्या तोंडांत येता. आणि तसले शब्द येनातले जाल्यार आज आमी कितले आपुरबाय तरान आसता, कितले वर्त्या संतोशान दाबाजान आसता. तें जावन आसा सोम्यान आमकां म्हणचे वसा देवाचे राज परगट करा, पिडेस्तांक गुण करा, जायते कंतेर आसल्यांक तांचे कंते बेजाराय हळू करा. आणि कोण सकळी तुजे तन ससाय मागता ताका तुज्या कुमकेचो हात दी. त्या प्रमाणे देवान आमकां दिला. आणि तें कितें ताणें दिलां, जें कितें तूं तुज्या जिवनांत व्हरोंक आसताय कांयच व्हरनाका. चिरी जावं दी, बुती जावं दी, दांडो जावं दी, घालूंक एक दोगलो जावं दी, हें फ्रांसीस आसिसीन आपल्या जिवनांत घेतलें. चॅप्टर 9 वर्स 3, सेंट लूक्स गॉस्पेल चॅप्टर 9 वर्स 3. आनी तो म्हणा लागलो हो जावन आसा म्हजो वांजेल. हो वांजेल हांव येतालो. त्या देखून फ्रांसीस आसीस खंय वता आसतना फकत एक दोगलो आनी 2 हात उसोवन वेतालो. इवन तो मुस्लीम इतलो कठोर फ्रांसीस आसीस पळोवन म्हणा लागलो, अरे हो कसलो मनीस, कांय हातेर हाडूं ना, झुजा घेवन हांगी हो कित्याक आयला. आनी फ्रांसीस आसीस गेलो सोदतो. सल्टाना वचून पोटलून धरलें. कोणूच लागीं वचून सागनातलो. फ्रांसीस आसीस म्हणा लागलो तूं म्हजो इश्ट, तूं म्हजो जावन आसाय, देवान दिल्लो वर्तो इश्ट म्हणा लागलो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमच्या जिवान आमी दीस वेतना फळादी करूंक जाय, बरें करूंक जाय. आज जावन पळया एक निचेव करया आमी. एक वायट शब्द, नाका जाल्लो शब्द, अनावश्यक शब्द, फायद्याक येनातलो शब्द आमच्या वोंटां जावं दी, आमच्या तोंडां जावं दी, आमच्या जिबेंत जावं दी, येना जावं दी. आमेन. बापा तुझे दैविक बेसांव घाल तूं तांचे काणिकांचे. बापा तुझे दैविक बेसांव मोगाळ बापा काळजां आमची जेजू संगी दिता तुका. मोगाळ बापा काळजां आमची जेजू संगी दिता तुका. म्हज्या मोगाच्या भावनेन म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदेता देवा बापा मानता तसलें जामणो मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्य पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळा बापा या काणयेखातीर आमचे काळ सामानांत तुका समर्पीत करता. आमच्या सगळ्या जिवितांत आमच्या सगळ्या विश्वे तो मानून घे आणि ते पवित्र कर. त्या विश्वांत कसले वायट शब्द या वायट सगत आमच्या तम भायर सरण आसतना बरेंपण मात्र भायर सरू आमकां एक काणीक जावं निर्मी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती
घरांतय उबारता सर्वेस्वर आमच्या देवाक देन वासोया वयशे आमी करूं फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपद आणि सष्णाच्या देवा सर कळे आणि सत्य आम्ही तुका देन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्याचो त्या तुझ्या अनंत शब्दावरी सगळं तुझ्या रस्त्याचा नमन शकळच्या उदारकते खातीर तुझ्या पुता संसारात दांडले पो अपूर्वची पवित्र आत्मिकपणाची मात्र न्ही भगवानपणाची चिनी आपल्या बापात घेतली तीच तो चियलो आणि आमकांय एक अपूर्वचे प्रेरण आणि आदर्श तो जालो त्या संतांच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आणि सर्गीन ससा दाळबाळ निरंतर गायता तुझे मुखार पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तू सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय सर्वेस्वराचे नामे येता तुका जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय बाबा गरज तू पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रात्म्या दडोन ही देणे पवित्र कर पण आम्ही मागता जाऊन ते आमकां आमच्या सोम्याच्या क्रिस्ताची कुडो आणि रगत आपल्याच कुशेन कष्ट मरण सत्संग वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आणि म्हळे हो तुम्ही सुमेस घेयात आणि खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासो समर्पणची तेच परिचोर जाता ताणें कास घेतली तुका नव्यान थेन वचलो ती आपल्या सिसांक दिली आणि म्हळे हे तुम्ही समेस घेयात आणि हांतले पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सश्टे खरचे रगत फातकांचे बक्षणे मेळच्या तुमच्या पासत आणि समेस्त मनशां पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासा खरात What does a good burger to ya? सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता तुझे जीवनपण आम्ही प्रगटा तुझ्या येण्या सोम्या जेजू माणसाने पुन्हा जीवन माणस आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि वची विता सोडा आणि सोडाचे कास तुका समर्पिता तुझ्या मुखार येऊन काण तुझी सेवा करू आमकां फाव केले देखून आम्ही तुका आधीन वाचता आणि जेजूचे कोडा रग सेवतला आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आम्ही नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा क्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पयस सभेचो उगडास काड फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पिडपाल आमच्या गोळी बापा सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर प्रत्येक तरान देवा देन बेनी बसत आमी मागया ससनाचो विशय ताका दी ताका तुझ्या सर्गाच्या दायसांत घे तशेंच आयच्या वर्त्या दिसा आमी मागता आम्हा सर्व बसत वेलानिया डिसोजा तसो जल्मा दिवस आज आचरण ते करता ताच्या खातीर आमी मागता आसतना
आलिना लोबो आणि खियोन सावियो पायस तांचो जल्मदिवस आचरण करतात. तांचे खातीर आमी प्रत्येक तरा विनंती करून मागया. आम्हा सर्वांच्या वर्त्या जिवनांत सम्या तुझे पवित्रपण जियोंक करो संतोष भोगोंक मातन्या सांपू आपूट आणि बरमळीक चिणी जियोंक आमकां तूं पाव कर. ओंकार मरे देवाचे मागीर संगती बघ्यान दोन तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असिसो सम फ्रांसीस सम पाद्रे पियो सम आंतोनी सम क्लारा बरोबर सर्जनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वांना आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. भोमोगान सदांची कापरबाईची जिणी परमळीक आणि सोबायची करूंक देवान दिल्ले वर्तेपण जावन आसा त्याच बापान केलेले ते प्रार्थना त्याच सुम्याचे प्रार्थना आमी सांगता म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवा दाय करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंदाराचे जो क्रिस्ताचे गाणे बरोशानात रक्तले आमकां तुझ्या उदार काकोळतीन सर पातकांतले सुडे आनी सर आकारांतले वाटय कित्या राजवद्गी पदव्यानी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या दमदमळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पयस सभेच्या बावरताचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशेपण तिका शांतीन आनी कोटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती समाधान आनी माया मोग सदांच तुमचे सवे आसो तुमचेही सवय आसो. मोगा सोने कोटाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. बोमोगाच्या भाव भयणीनो पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त देवाचे राज प्रकट करचे खातीर सर्वस्व संपूर्ण नितळ निर्मळ पवित्र तर आपल्या जिवान जियल्लो आमकां ते पवित्रपण आपणावंक सदांच बगेवन जावच्याक तो आपोवणें दिता. अशें जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागे सोम्यात म्हजे भितर म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. मुझे मास करे कान साकून पडे याद गोडसाण काळजाक तुमच्या लाग्याता बागया म्हज्या रक्तान आमची काळीज पेटा. तुझी वाट पळयता तुका घेवडाशिता आमची काळीज पेटा. जेजू तुका लेता तुझी वाट पळयता तुका घेवडाशिता
कोण मोचे मांस खाता रगत मोचे पियेता तो मुझे सवय रावता हांवें ताच्या सांगाता आमचे काळीज सत्रेता जेजू तुका लेता तुझी वाट पळयता तुका देवळा शेता आमचे काळीज सत्रेता जेजू तुका लेता तुझी वाट पळयता तुका देवळा शेता तुका देव जिवीत दिता मोजे थंय एकवटायता जटे दिसा उठयता वैभवान जिवो करता आमचे काळीज सत्रेता जेजू तुका लेता तुझी वाट पळयता तुका देवळा शेता आमचे काळीज सत्रेता जेजू तुका लेता तुझी वाट पळयता तुका देवळा शेता प्रार्थया सरपदेदार आणि मगळा बापा बारामी मानता वे जेवण तू आमकां पाव केलाय आत्मे कणान पशान करून पवित्रपणाच्या चिणयेक तू आमकां लायताय चड आनी चड मापान पात्रपेच्या वर्ते जिवन आमी समोर आमच्या त्याच संत बरें आमचें जीवन परिवर्तन करून बोआ परबाय तरान तुझ्या माकोवणेन सदांची ओंज आमकां पाव कर आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आणि सर पदवे दादे बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन आभार मानता हांव तुमचो मोगाच्या भावन आनी भिणेनो बोवा परबायतारान पात्रपेचे परबेक जायती कुमोग तुमी केला मोठो साकार तुमी दिला ह्या खातीर सदांच आमी तुमचे खातीर मागता मात्र न्ही सदांच तुमच्या वर्त्या जिवितान जायते बरेपण पात्रपेच्या मजतीन जावं दी म्हूण आमी मागता तुमच्या आदारा देखून परब बऱ्या तरान जाली देवाक आर्गाणी होगळा परबेचें वातावरण सगळें डिवायन मसी कोर कमिटी आनी हेर सगळे संद मेळून ही परब आमी सांगता संभ्रामली देवाच्या वर्त्यापणाक आनी तुमच्या बऱ्या मनाक आभार मानता देव बरें करूं म्हणटा तुमच्या वर्त्या जिविताक देवूच तुमकां आदार जावं दी अचे दिसा ह्या नव्यानान तुमी भागीदार जाल्यार पवित्रपणान तुमी भागीदार जाल्यार चड आनी चड मापान देव तुमकां आपल्या वर्त्या आशिर्वादांनी बरो दी वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाची उपकार सुमेचे नवे आमचो आदार स्वर्गांनी आयका आमचे मागणे आनी म्हजी बोप तुजेशी पावोन दी सर्वेस्पर तुमचे इत्सवे आसो तुमचे सवे आसो सर्वेस्वर आमच्या मंगळा बापा संपादिपेच्या वर्त्या विनातेन आनी मजतेन आमी मागले स्वरूपकार तूं आमकां पाव केल्याय दया केल्याय आनी चड आनी चड वर्त्या मापान आज आमकां दिल्या वण्याचे तुजे आशिर्वाद घाल ते पवित्र करून जिंकोवन ते सेवदारगी तांकां जाय जाल्यार बरें भलायकी वापरपेच्या पावरतान जियोंक जाय जाल्यार खरें मन आनी वर्त संतोष आमच्या जिवनान तूं आसक जो चेतने राजवर चलत आय सस्नाच्या सस्ना आमेन
Padre Pio बापा करताव नमान तुका क्रिस्ताचे गाय घेवन पवित्र जाल्या जेजूस मोग करून माया मोगांची येव सर्गीचे सुख फावो जावं माग आमचे पासून Padre Pio बापा जेजूच्या पाशावान बाग घेवन प्राचित काल तो जालोय जेजूस मोग करून माया मोगांची येव सर्गीचे सुख फावो जावं माग आमचे पासून Padre Pio बापा जेजूच्या पाशावान बाग घेवन प्राचित काल तो जालोय जेजूस मोग करून माया मोगांची येव सर्गीचे सुख फावो जावं माग आमचे पासून Padre Pio बापा पातक्यांक दयाळ मोगान भोगसून जेजूस मोग तुवें दिलोय जेजूस मोग करून माया मोगांची येव सर्गीचे सुख फावो जावं माग आमचे पासून Padre Pio बापा दुपल्यांच्या आदारा कश्टातेल्यांच्या तूं बुजोन दारा जेजूस मोग करून माया मोगांची येव सर्गीचे सुख फावो जावं माग आमचे पासून Padre Pio बापा निरासपण भक्तेल्यांक अजापानी बोरे करीत आसाय जेजूस मोग करून माया मोगांची येव सर्गीचे सुख फावो जावं माग आमचे पासून Padre Pio बापा भूमीच्या तूं मिटा पृथ्वीच्या पळसणी तूं उजवाडा जेजूस मोग करून माया मोगांची येव सर्गीचे सुख फावो जावं माग आमचे पासून Padre Pio बापा सर्गी देवा राजा त्रिएक देवाक तूं महिमा दिवनासाय जेजूस मोग करून माया मोगांची येव सर्गीचे सुख फावो जावं माग आमचे पासून मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मोरी आशीर्वाद दीव आमकां भाग्यवान पाद्रे पियो आमा पासोद विनंती कर भाग्यवान कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन